journey Goa forward. So if suppose Goa forward comes to the BJP for the alliance, will BJP? सगळे फुडले गजाली आताच सांगून कशें जातले प्राप्त परिस्थितींतलो त्या वेळावयलो तो निर्णय आसतलो 27 30 येवंक जाय तातूंत भितर मात विजय सरदेसाय समज तुमकां तेंको गावलो जाल्यार बरें पडचें ना. ज्या ज्या वेळाचेर जी जी परिस्थिती आसा त्या परिस्थिती अनुसरून काम करपाक जाय न्ही. ओगी जावं कित्याक एडवान्सान सगळें पयलींच उलोवंक राजकारण हें म्हजे चिंतपाचेर किंवा ताजे आयडीन चिंतपाचेर राजकारण जायना न्ही. राजकारण परिस्थितीनुसार जाता हें तरी 32-35 वर्सां आमी शिकले. म्हणून लोक बदलतात एक वेळाचेर बरें आसता तें विसरतात काम केल्ले लोक आसतात ते विसरतात पण तितलें आसतना सुद्दां मनान खंय कटुता आनी राग धरनासतना लोकांचेच शेवटी पर्यंत कल्याण करप. मनोहर पर्रीकर सदांच उलयतना आमकां एक गोश्ट सांगताले की आपण म्हणटालो आपल्याक एक कानमंत्र की पीपल आर अनग्रेटफुल म्हणून स्टील यू हॅव टू लव्ह देम आनी तांकां आपले करप. दॅट्स वॉट वी हॅव टू. कारण रागार आसा कोण तरी म्हणून ताका राग धरप नासता ताका घेवन काम करपाकच आसा न्ही. शेवटी कोणाक लागून करता स्वताच्या हें भरपाक न्ही. So you are ready if he comes. राजकारणान खंय कितें आसा त्या वेळाची परिस्थितीचे नुसार आसता. त्या वेळाचेर त्या वेळाची परिस्थिती कशी आसता हातूंत सगळे राजकीय गणितां आसतात ती गणितां करचे पडटा. हांवें काय खंय आजून पसून तर पक्ष बदलू ना. हांवें पक्षाच्या बद्दल खंय किंतू परंतु आनी खंय क्वेश्चन मार्क करना. सो हांव पक्षाच्या ऑनेस्टीन लॉयल्टीन किंवा हातूंत खंय तरी कमी पडलो अशें हांव केन्नाच जावचें ना हाजी हांव दखल घेतां. आनी म्हणून चाल चरित्र तितलें इम्पॉर्टंट आसता. विजय सरदेसाय जे आसा ते म्हणटा की तुमचे सजेशन घेवन जे फुडले फातोर्डाचे जे डेव्हलपमेंट आसा ते करपाक आपूण रेडी आसा म्हणटात. तुमचे हाजेर मत आसा? मागीर हांवूच करता न्ही जाल्यार तें. तो म्हणटा की तुमचे म्हजें सजेशन कशें आसा एक गजाल म्हणल्यार म्हजें सजेशन आसा तें शेतकाऱ्यांक ताणें पयलीं आश्वासन दिल्लें की आपूण तांची शेतां परत दितलो म्हणून 2011 साकून लागिल्लो ती शेतां ताणें पयलीं परती दिवची. ताणें आपूण खूब जाणांक ताणें पयलीं आश्वासन दिल्लें आसा की हाजे कडेन कलेक्टेड बिल्डिंगे कडेन आनी त्याच बरोबर आनी खंय तरी सगळीं शेतकारांक सगळ्यांक एकठांय करून कारण शेवटी शेतकार न्ही तो. शेतकाऱ्यांक फक्त कोण उरल्यार तांकां एक साऱ्याची पोती दिवचे पेक्षा तांची शेतां परती दी. हांवें करूं नाशिल्ली ती आनी तें हें सजेशन म्हाका ताजें. मात तुमकां हें आसा वांगडा काम करपाक? म्हाका कितें प्रॉब्लेम आसा. म्हाका असो प्रॉब्लेम ना. लोकांचें बरें जावचें मतदारसंघांतल्यान बरें जावपाक जाय गोंयचें बरें जावपाक जाय त्या वेळाचेर जर सजेशन दिवपाक जाय सजेशन दिता. तातूंत भितर जर प्रोग्रेस जाता लोकांचो उत्कर्शी जाता जाल्यार म्हाका कसलें वायटपण आसता. म्हाका कसलें वायटपण ना. So there is a